नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे आमगेले कलाकुसुम कार्यक्रमाक आमगेले मोगाच वीक्षकांक हांव सुमा आर मित्रा आत्मीय स्वागत करता. संगीत क्षेत्रांतू नाव घेतिल्ले विविध कलाकारांगेले प्रतिभाचे वळख करून दिवचे कार्यक्रमाची आमगेले कलाकुसुम. आयची आमगेल कलाकुसुम कार्यक्रमांतू आमगेल संगाता आसाची विदुषी मेघा पै. मेघा, तुमका या कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार सोनबाई. कार्यक्रम सुरू करचे पुढे आम्ही मेघा पै हिगेले परिचय करून घेऊया. विदुषी मेघा पै हांनी मोहनदास पै आणि राधिका पै हांगेले दू जावन आसाची. 5 वर्सां प्रायरीची हांनी संगीताचे अभ्यास सुरू केला. 14 वर्सां प्रायरीची वेगळे वेगळे संघसंस्थेनी आयोजन केलेले अनेक स्पर्धांत भाग घेऊन 350चे काही वैरी बहुमान घेतला. भक्ती संगीत आणि भावगीत कार्यक्रमाचे 300चे काही वैरी प्रदर्शन दिला. जिल्हा मट्टाचे प्रतिभा कारंजींतू हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांतू 2013 तंतू त्या वर्स हांनी प्रथम स्थान यांका मेळ्ळलस. उडुपी कृष्ण मठांतू निट्टे विद्यासंस्थेंतू संस्कृती संभ्रम म्हणाल कार्यक्रमांतू धर्मस्थळाचे लक्षदीपोत्सव कार्यक्रमांतू पणंबूरचे बीचोत्सव अशी अनेक कडेनी कार्यक्रम दिलेले आसानी. वॉइस ऑफ GSB हांतू फायनलिस्ट जावनय तशीची वॉइस ऑफ उडुपी हांनी मांडून हाडलेले स्पर्धेंतू रनर अप जावन हांनी बहुमान घेतिल्लो. मेघा पै आता तेंगेलेची क्लास चलयता आसाची. सूर ताल म्हळ्यार त्या क्लासाचे नाव जावन आसा. आनी सुमार सांगची जाल्यार सुमारच आता मी मेघा पै लेगी तेंगेलेगी उतरांनी त्या ऐकुया. मेघा पै आता सुरवेरी तुमके क्वेश्चन निमगयता आसा. कितली वर्सां प्रायरी पद सांगूक तुम्ही सूर केले? हांव पुढे म्हगेली अम्मा कर्नाटक क्लासिकल शिकवत आशिल्ली. तेन्ना हांव म्हाका 4 वर्सां आशिल्लें. तेन्ना तिणें म्हाकाय जॉइन कोरया म्हूण व्हेल्लें. यतिराज आचार्य म्हूण सर आशिल्लेची. ते मागीर सरान सांगलें तिका वाजू येना. सो ह्या वर्स 1 वर्स ती अशी बैस तुगेलो तुजी मागीर ती जॉइन जावो म्हणालेची. तशें हांव 1 वर्स फूल 4 वर्स आसतना म्हाका 1 वर्स फूल अम्मा लोटू बशिल्ली. तशें मागीर 5 वर्सां म्हणटान तांणी म्हाका जॉइन करेला. तशी ते देखून स्टार्ट जाली म्हगेली म्युझिक जर्नी. नवा तसले री. आता खंयचे कार्यक्रमाचे सूर करतना आमी विघ्न निवारक जावन आशिल्ले गणपती लुडगास काडताची. तशीच आता एक आमी गणपती लेख पद म्हूण दाखयत की. वय अश्विनी बिडे तांगेल्या कंपोजिशन जावन आसा हें पद. त्या पद सांगता गणपती. ओम नमो जी गणनायका गणनायका गणनायका. ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा बोधरूपा. ओम नमो जी गणनायका. 5 वर्सां प्रायरीची पद म्हणटा म्हणलें तेदनाच कसले उडगास आसकी तुका? वय 5 वर्स म्हणटना 1 वर्स हांव शिकली. संची वर्स म्हणटाना हांव कॉम्पिटिशना वचचें स्टार्ट केला. फर्स्ट कॉम्पिटिशन म्हगेलें खंयचें म्हळ्यार काळीचरण फ्रेंड्स तांणी सार्वजनिक गणेशोत्सवाक कॉम्पिटिशन केल्लें आशिल्लें. थंय वचून फर्स्ट पद म्हणल्यार हांव भावगीते. थंय म्हाका मस्त स्टेज फियर आशिल्लें.
स्टेज फियर आणि मी ते पद म्हणता म्हणता मध्ये उष्टी गेली मध्ये राबयल्या पद विसरले पुरे झाल्या कडेरी ते दोकून म्हाका मान तेन्ना दोकून कॉम्पिटिशन्स आणि पेटयले राबयनी ते चुकी जाल्ले म्हणून राबयनी पेटयल्या मस्त कॉम्पिटिशन्स पुरे तशें वता 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 म्हाका स्टेज फियर गेल्या तशी सूर केली तू गेले या संगीताची पयण नवा सांतपाणी रस्ताना तू खंयची पुराय कार्यक्रम दिला कितली वर्सां रे सांतपणेर म्हळ्यार हांव एका क्लासा आसतना हांगा फस्ट क्लासिकल कर्नाटीक कचेरी दिलेल्या कर्नाटीक क्लासिकल कचेरी त्या खंय म्हळ्यार NITK कॉलेजान तूं स्पीक मेके म्हूण केलेलो तांणी सो थंय मी गेल्या फस्ट कर्नाटीक कचेरी केलेली ते फस्ट कर्नाटक कचेरी जाल्ले ना सुरवे मेळले खंयचे बहुमानाचे उडगास की तुका सुरवे मेळल म्हाका हांगा संगा गणपती संगनिकेतनांतू सार्वजनिक गणेशोत्सव ते भक्तिगीते कॉम्पिटिशन आशिल्लें थंय म्हाका सुरवे मेळलें थंय म्हाका फस्ट प्रायज मेळलें तांणी हें दिलेलें खसन पोळेर दिलेलें गणपतीचे गोल्डन कलर पोळेर सो त्या फस्ट म्हगेल प्रायज त्या म्हळ्यार केलो कडेन कॅश प्रायज दिता आशिल्लेची म्हाका त्या इश्ट नाशिल्लें कॅश प्रायज ना यो म्हाका ट्रॉफी त्या शायनिंग शायनिंग ट्रॉफी पळयता खुशी जाता ना खुशी जाता तशी मेघा आता वसंत मासाचे आगमन जाला त्या या वसंत मासाचे आगमनाच्या संदर्भारी खंयचे एक वसंत मासाक रिलेटेड खंयचे पद म्हणत की तुका वय श्रीमती स्मिता प्रभू हांनी बरयलेलें चैत्र गायन म्हूण पद हांवच कंपोज केलेलें आसा तें सांगता चैत्र गायन करितु कीरा राजनर्तन करितु मोरा आईलो आईलो चित्त चकोरू घेवनु न वसंत ससागरू घेवनु न वसंत ससागरू चैत्र गायन करितु कीरा राजनर्तन करितु मोरा आईलो आईलो चित्त चकोरू घेवनु न वसंत ससागरू घेवनु न वसंत ससागरू चैत्र गायन करितु कीरा आता सनपणी असताना स्कूलांत आनी मस्त स्पर्धेनी चलयत आसताची तेन्ना थंय तूं भाग घेवन प्रतिवर्स तुका एक बहुमान मेळ्ळास की वय स्कूलांत तांणी मस्त कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करता आशिल्लेची म्हळ्यार स्कूल डेसाक पुरे स्कूल डे पुरे करता आशिल्ले तेन्ना प्रायज मेळ्ळा तेन्ना प्रायज मेळ्ळा मागीर स्कूलांत म्हळ्यार विंगड विंगड स्कूलांत तूं कॉम्पिटिशनांनी जेत्ताना तूं थंय भाग घेतला की कशी वय स्कूला थ्रू तांणी पेटोवचें आशिल्लें प्रतिभा कारंजी म्हूण पुराय कॉम्पिटिशन जाता आशिल्लें सो थंय पुराय म्हाका पेटयत आशिल्लें सिंगींग कॉम्पिटिशन आसल्यार थंय पेटयत आशिल्लें त्याची जिल्हा मट्टाची प्रतिभा कारंजींत तुका शास्त्रीय गायनांत तो प्रथम बहुमान आयिल्लो आसा तेजे विशयार कसले सांगीत घेता वय वलया मट्टाक हांव बेळतंगडी चमकलेली बेळतंगडीन तूं ताजे वलया मट्टा लेवल जाले धारवाड बिजापूर हुबळी थंय दोकून पुराय आयिल्लेची कॉम्पिटिटर्स सुरवे वतान थंय तांणी एक स्टेज सेट केलेलो थंय खुर्ची त्या पेटा पुरे त्या विन्न जालेलो हांकां ते घालचें आशिल्लें तेन्ना म्हाका आश जालेलो म्हाकाय घालयत आशिल्लो अशी पेट पुराय म्हाकाय प्रायज जाय म्हूण तशी पुराय एंट्री जातना तशें दिसलें मागीर कॉम्पिटिशन जाता रे लेक्कांनी कडे तांणी अनावन्स केलें फस्ट प्रायज म्हाकाचे तेन्ना मस्त खूश जालें तेन्ना बैसान पेट पुराय घालून कितले वर्स पुराय तेन्ना तूं गेली तेन्ना म्हाका हांव 7 क्लास आशिल्ली 7 क्लास आसतना तेन्ना तुका ते बहुमान मेळ्ळालो आतां मागीर दुसरे दुसरे TV चॅनलांनी असतात रियालिटी शोज जाता ह्या संगीत कार्यक्रमाचे तूं खंयचे TV शोन तूं भाग घेतला की वय हांव 3 क्लास आसतना उदया TV लिटल स्टार सिंगर मागीर 4 क्लासान तूं सुवर्णा TV लिटल स्टार सिंगर उदया TV हाडूबाग गेले आता ते तूं म्हणलें TV शोन तूं भाग घेतला म्हणून तांचे कसले अनुभव सांगीत की म्हळ्यार कशी रेकॉर्डिंग करताची कितली जन आसताची कितली वेळ बसका आमी थंय त्या पुरो तांचे थोडे विशय सांगीत की आमकां वय हांव फस्ट उदया TV वताना सकाळीं ऑडिशन आशिल्लें सो सकाळीं आमी वतान थंय 9 घंटा आमी पावले ते बट ऑडिशन जाता आशिल्लें ऑडिशन जाल्यार सिलेक्ट जालें म्हणालेची नेक्स्ट राउंड तांगे बेंगळूर आशिल्लें तेन्ना थंय वरेन सकाळीं 9 घंटाक शो आशिल्लो ताजे पुढे प्रॅक्टीस आनी करयताची
9 घंटा शो ते 9 घंटा म्हळ्यार सांजे 5 घंटे जाला तांगेल स्टार्ट करतनाची ते स्टेज सेटिंग पुरे मस्त तांगेल असतना तो शो मस्त राखू का ते ते पुरे मस्त वत्तेरी राखू वत्तेरी म्हळ्यार हे मस्त कलाविद ते येवन असताची ना येवन असताची. त्या कितले वर्सा प्रायर तू उदय टीव्हीन तो कार्यक्रम दिला उदय टीव्ही 4th स्टँडर्ड म्हणा 9 इयर्स आशिल म्हाका म्हळ्यार ते आमी ते तुम्ही ते वचून सुमार दीस राबूका की कशी ते वय ते आमी तेंची राबूका आशिल्ले स्टे तेय कोरका म्हळ्यार तांगेल वारा 2 दिसू Recording शूट असता. आसता आशिल्ले वय हा. सो आमी तेय स्टे कोरका जाता उदय टीव्हीन तू तेन्ना तू खंयची पद म्हळाल ते 4 क्लास असताना उदय टीव्ही मस्त म्हळ्यार म्हाका इश्टाचे खंयचे म्हळ्यार प्रियतमा म्हणून पद प्रियतमा आमगेले करुणेया तोरे राजकुमाराला ना ते एक म्हण दाखवत की तांणी म्हळ्यार ओ प्रियतमा ओ प्रियतमा प्रियतमा करुणेया तोरेया करुणेया तोरेया करुणेया तोरेया सनिह के बारेया तेरे से बयकेया जीववा उड़िसेया प्रियतमा ओ प्रियतमा आता टीव्ही शोन तो कार्यक्रम दितान ते सुमार वेळ राखू का सकाळ 9 घंट्याक तुमका शूट असल्यार 5 ताय राखू का तदना यो ह्या कार्यक्रमा वित्या आयली की म्हण तशी जेव मना जल्ला की ना म्हळ्यार ते वतन फर्स्ट नवा हांव चमकलेले तेनी क्लास तेने एक एक्साइटमेंट आशिल्ले हा या टीव्ही शो कशी असता म्हणून कशी असता म्हणून एक एक्साइटमेंट आशिल्ले सो तशी कांय नाही दिसणी म्हणजे इंटरेस्ट आशिल्ला हांव टीव्हीर येऊ का म्हण तुका एक आश आशिल्ली तशी जावन उदय टीव्ही सोडल्यार विंगड खंयची टीव्ही तो तुवें पद म्हणला हांव सुवर्णा टीव्ही तिन्नी क्लास आशिल्ले तेन्ना लिटल स्टार सिंगर म्हणून रियालिटी शो तंतू खंयची पद म्हणला लुडगासस की हा तंतू वय मस्त म्हळ्यार तंतू बरें ना बट एक खंयचे म्हळ्यार नगू नगू म्हणून ते आमगेले इश्टापद आशिल्ले नाही आता सुवर्ण टीव्हीन तू म्हणला म्हळ्यार तुमी ते कितले दीस राबोवकात ते कार्यक्रम तुमगे जेवका जाल्यार लायक राउंड्स तांगेल त्याची म्हणणं हा वारा 2 दीस असता शूट सो आमी थंय राबोवका कितले राउंड्स येता तशे थंय राबोवका म्हळ्यार वार शूटिंग जाता असता ना आता ते सुवर्ण टीव्ही म्हणाल एक पद म्हण दाखय पळय ओके अरमने फिल्माचे नगू 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 ಚುಕ್ಕೆ ತಾರೆ ನಾಚುವಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀನಗು ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬ ಚುಂಬಿಸೋ ನಗು ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಿನ್ನ ಕದ್ದ ಮುತ್ತಿನ ನಗು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀನಗು या पद म्हणत थंय आता सुवर्ण टीव्ही आनी तुवें उदय टीव्ही म्हण म्हणल्यार थंय आता मस्त चिरडूं येता न्हू तेंगे लोट तुका कसले फ्रेंडशीप जल्ला आसी की थंय वय फ्रेंडशीप लायक जाल्या म्हळ्यार आमकां ते बशी कडेन पुराय पळय मस्त फ्रेंडशीप जाल्या मागीर ओटूर राबचे आशिल्ले तशें ओटूर राबून थंय लायक फॅमिली शे जाल्ले थंयची ना म्हळ्यार थंय तुका खंयचे बहुमान मेळ्ळालस की ना हांव सेमी फायनल तार चमकलेली सेमी फायनल थंय चमकल्या तूं ना बहुमान मेळ्ळी म्हण काय बेजार ना तशी ना 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 म्हळ्यार हांव तेन्ना सान आशिल्ली 3rd स्टँडर्ड बाकी पुरे जण व्हडले आशिल्ले कॉम्पिटिटर्स तशी बहुमान मेळ्ळी म्हण बेजार ना पार्टिसिपेट केला ना आता ते टीव्हीर एक कार्यक्रम दिवन येते रे हांगा पुरो जनांनी तुका ही टीव्हीर आयला म्हण तशें कसले सांगतना तुका मना कशें दिसलें वय म्हाका म्हळ्यार सुरवे कोणें रेकॉग्नायज करना आशिल्लेची ते मागीर उदया टीव्ही सुवर्ण टीव्ही तांतो टीव्हीन तूं पुरो येता रे म्हाका रेकॉग्नायज कर सुरू केलें म्हगे फ्रेंड्स स्कुलान थंय तशें म्हण तूं टीव्हीर येयल ना म्हण पुरे म्हणटा तुका आमी टीव्हीर पळयला म्हण पुराय जाणान म्हणटा खुशी जाता आशिल्लें तसलें बहुमान मेळ्ळें जाल्यार व्हडना म्हाका हांगा पुरो जनां तुगेले गुर्त जेवचे जाल्यार मेघा पळय पद म्हणटा टीव्हीर कार्यक्रम दिता तशें पुरो म्हणटाना मना खुशी जालें ना
आता भजन आणि भक्ती संगीत कार्यक्रम तू मस्त कडेन दिला तशी त्या दित्तन तुगेल मना कशी दिसता म्हाका भजन्स म्हळ्या मस्त खुशी म्हळ्या भजन्स म्हणजे मला आमकां एक रिफ्रेश जाता माइंड आणि दवाल्या भजन म्हणताना खुशी जाता आणि मन शांत जाता मन आमकां शांत. नव तसले एक भजन म्हण दाखवीत की आमगेल वीक्षकांका इचे ओके मराठी अभंग सांगून दाखव. मराठी अभंग जायत अभिर गुलाल उधळी तरंग नाता गरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अभिर गुलाल उधळी तरंग नाता गरी नाचे माझा सखा पांडुरंग उंबरत्यासी कैसे शिवो आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात मिलीन पायरीशी होऊ दंग गाऊनी अभंग नाता गरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अभिर गुलाल उधळी तरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग तू म्हणलें सुरवेक तू कर्नाटीक शिकता आशिल्ली मागीर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शिकले म्हणून ते कर्नाटीक आशिल्ले तुका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताक कशी आसक्ती आयल्या हा वय हिंदुस्तानी कर्नाटीक हांव ज्युनियर एग्जाम दिवन मी गेल्या सिनियर पोर्शन स्टार्ट केल्लें सरान तेन्ना म्हाका अम्मान आनी हांगा हिंदुस्तानी क्लासिकल कॉन्सर्ट हांवेल्ले एक थंय म्हाका आयकून हांव आम्हाला सांगलें म्हाका कर्नाटीक नाका आनी हांव हिंदुस्तानी कंटिन्यू करता म्हणल्यार म्हाका त्या इश्ट जालें तांगेलें आयकतना सो तेन्ना देखून हांव कर्नाटीक सोडून हिंदुस्तानीच कंटिन्यू करून आतां हिंदुस्तानी क्लासिकलांत म्हगेलें विशारद जालें केन्ना दिली तेजी परीक्षा तुवें विशारद म्हगेलें 2018 तुजेला हिंदुस्तानी कोणाले शिकिल्ली तुमी हिंदुस्तानी हांव विठ्ठलदास भट्ट म्हणून उडपान तो शिकिल्ली म्हळ्यार तूं उडपा वता आशिल्लो प्रति वारा एक पटी की कशी त्या क्लास आशिल्ले वय वारा एक पटी आयतारचे आशिल्ले क्लास म्हाका पुढे सान आसतना अम्मान व्हरचें आशिल्लें म्हाका उडपीक पुराय मागीर मागीर हांव एकली वता एकली वच्चे सुरू केलें ना तसल्यार अम्माल आनी अन्नाल सहकार तुका कशें आशिल्लें तुगेल्या संगीत पयणांत तूं वय तांगेल मस्त सपोर्ट आशिल्लो म्हाका म्हळ्यार अम्मान पुढे सान देखून म्हाका अम्माची फर्स्ट गुरू म्हण येता तिणेची कसं नाही चुकी जाल्यार पद म्हणतना पुरे तिणे करेक्शन करचें आशिल्लें म्हाका घरा कडेन प्रिपेर तिणे केल्लेलें फर्स्ट मागीर खंय जाल्यार ओट येता आशिल्लें आनी जाल्यार तशी खंय कॉम्पिटिशन आसल्यार एक दीस 4 कडेन कॉम्पिटिशन आसता आशिल्लें तेन्ना रज घेवन म्हाका सक्कड कडेन व्हरचें आशिल्लें कॉम्पिटिशनाक मागीर तूं केकडे अक्क येसना अक्क पद म्हणटा की अक्क पद म्हणा ती आर्टिस्ट ती लायक आर्ट करता ओहो ते सेल वरेन करता आर्ट आनी कोन्न वय वय आतां हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन म्हणलें जाता तुका खंयची कलाविद मस्त खुशी हिंदुस्तानी गायनांत म्हाका मस्त इश्ट म्हळ्यार कौशिकी चक्रवर्ती हिंदुस्तानी आमकां गायन एक सांगून दाखोवीत की हा म्हाका इश्ट आशिल्लो राग खंयची म्हळ्यार पुर्या धनश्री सो त्याची सांगून ते म्हळ्यार आतां हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायनांत एक रागू एक टायमार सांगचे म्हूण आसता तशें ते ह्या रागू खंयची वेळार सांगताची पुर्या धनश्री सकाळ सांगची रागू त्याचे पुरे एक टायमार एक राग सांगची म्हूण आसता तशीच आता दोन्ही राग लागलागी असतात आणि एक स्वर चढ एक स्वर उणे तशें आसता केला पुरे स्वर एकूलाक आसता बट आमी इम्पॉर्टन्स दिवचे स्वर खंयची स्वरा इम्पॉर्टन्स दिवका एक स्वरा इम्पॉर्टन्स दिनी जाल्यार त्या विंगडा रागू शकता वय तशें लागलागी आसता राग पुरे म्हळ्यार पुरे उडगास कोरून दवरून घेवका जाता खंयची राग खंयची ह्या प्रमाण उडगास पळोवन घेवका पळोवन घेवका जाता ना मागीर या तूं शास्त्रीय संगीत म्हणलें ताका अभ्यास मस्त वेळ करपाक जाता तूं कितले वेळ अभ्यास करता एक दिसान तूं दिसान हांव सकाळ 2 घंटो मागीर सांजे 2 घंटो बसता अभ्यास करता आतां एक म्हण दाखोवीत की आमकां
बनवारी गिरिधारी मदन मोहन हो शरण त्रिपुरारी मदन मोहन हो शरण त्रिपुरारी श्याम मुरारी बनवारी गिरिधारी ग्वाल गोपाल लाल नंद झूके बाल गोपाल लाल नंद झूके राधा रमण कुंज बिहारी राधा रमण कुंज बिहारी श्याम मुरारी बनवारी गिरिधारी श्याम मुरारी बनवारी गिरिधारी श्याम मुरारी बनवारी गिरिधारी. शास्त्रीय गायनाचे तू काही जो स्टेज परफॉर्मन्स दिलेलास की वय शास्त्रीय गायनाचे फर्स्ट स्टेज परफॉर्मन्स दिलेला पुढली महिनो हंगा निट्य विद्यासंस्थे वय. ते कसं कार्यक्रम आशिल्ले ते केस हेगडेला श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम आशिल्ला हा तदाना ते त्यांना हिंदुस्थानी क्लासिकल कॉन्सर्ट त्यांनी ऑर्गनायज केलेलं तांगेल पूत जावन आशिल्ले विनय हेगडे त्यांनी ऑर्गनायज केलेले ते आमी फर्स्ट हिंदुस्थानी क्लासिकल कॉन्सर्ट. मागीर तुवें कसले जिल्हा मट्टाचे प्रतिभा कारंजीन ते शास्त्रीय गायनाचे गायन म्हणून तुका प्रथम बहुमान मेळ्ळा तेन्ना त्या स्टेजाचे अनुभव कशे आशिल्ले म्हळ्यार सुरवे एक परफॉर्मन्स करतना कशी जाली तुका वय ते आमी गेल्या फर्स्ट हें आशिल्लें कॉम्पिटिशन हिंदुस्थानी क्लासिकलाचें फर्स्ट कॉम्पिटिशन आशिल्लें त्या थंय हांव म्हणटना एक्चुअली एक रागाक आमकां मिनिमम म्हळ्यार हाफ एन आवर जाय मॅक्झिमम 1 hour 1.5 2 hours टायम तितली वेळ जाऊ का वय तितली वेळ जाला लायक 2 hours मॅक्झिमम म्हण येता ते आमकां दिल्लेले टायम कसो म्हळ्यार 10 मिनिट 7 to 10 minutes तितल्यार आमी पुरे आमगेले हें प्रतिभस ते दाखवून दिवं का दाखोवन दिवका आशिल्लें त्या चिक्के कशें बा म्हणजेले कडेरी म्हणलें म्हणलें म्हळ्यार तुका 7 दिवच्या विंगड खंयचे इन्स्ट्रुमेंट आशिल्ले की ना इन्स्ट्रुमेंट अलाउड ना आशिल्ले ओन्ली श्रुती बॉक्स यूज करत आशिल्ले आमी इन्स्ट्रुमेंट अलाउड ना कॉम्पिटिशन पयरत निट्टे विद्यासंस्थेन तू दिल्ले ना तेन्ना तुगेलो कोण आशिल्ले विंगड कलाविद पयरी दीपक नायक म्हणून तबलार आशिल्ले त्यांनी लायक व्हड कलाविद मागीर हार्मोनियमार शंकर शेणे माम आशिल्ले सिनियर आर्टिस्ट तांणी आनी तांणी एक प्रोग्राम दिवचे म्हळ्यार थोडे तयारी करून घेवचे अगत्य आसा तशी तुमी तयारी करतना कशी रितीर तयार करताची तयार म्हळ्यार हांव म्हगेले इतल्या क्लासिकल गरकड प्रॅक्टीस करता मागीर तांकां तांणी ऑलरेडी आर्टिस्ट आमी स्टेजार ऑन द स्पॉट म्हणचे लायक प्रॅक्टीस म्हणटाची पुढे ओट्ट प्रॅक्टीस म्हण करनाची म्हळ्यार तू खंयची पुरा पद म्हणटा गायन करता तेजे एक लिस्ट तू तांकां सुरवेक दिता कशी ते ना ना हांव दिना ऑन द स्पॉटच तांणी वाचिता तशी तुमकां एकल्या ते ह्या करून तुमी गोत आसता ना आता मेघा आता शास्त्रीय आनी भजन सांगता म्हणून कळ्ळें दुसरी खंयचे सॉंग म्हणटा की तू आता भावगीते असता जानपद गीते असता तशी वय भावगीते देशभक्ती गीते जानपद फिल्म सॉंग्स पुरे म्हणत असले पूर पद आमी एक आता तुगेल कारण म्हणूच आसा आता भावगीते एक सांग पळया ओके कोंकणी भावगीते सांगता होय वा सांग श्रीमती शकुंतला आर्किणी हांणी बरयल्ला मुरलीधर कामत हांणी कंपोज केलेला एक कोंकणी पद जागृत नारी जा तू किशोरी तुझे जिणेचे तुझी रुवारी तुझे जिणेचे तुझी रुवारी शक्त जा निर्मुक्त जा शक्त जा निर्मुक्त जा तुंतवणू घे सांकाळी जागृत नारी जा तू किशोरी
आमगेल माय बास कोंकणीन पद म्हणटाने मना मनाक खुशी जाता ना वय. बारी छंद जाला तू म्हणाले तशीच आता स्टेज प्रोग्राम म्हळ्या खंयची कलाविदांगेलो तुवें वेद वांटून घेतला हांव फस्ट सान आसतना ऑर्केस्ट्रा वचचें आशिल्लें म्हाका मुरलीधर मामान फस्ट स्टेज दिल्लेला तशें तांगेलो टू मागीर ताजे नंतर मस्त आर्टिस्ट आलो पुरा स्टेज शेरगे पुत्तूर नरशिंव नायक हांगेलो भजने कार्यक्रम दिला मागीर विंगड कोण उडगस्करी थोडेची त्याची विंगड मस्त मस्त आर्टिस्ट आर्टिस्ट आवटू केला तू नवा तशी आता आता आमगेला लोकल टीव्ही चॅनल्स आणि सुमार असतात त्यांत तू भाग घेतला की वय लोकल ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಂತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿಸು ಫುಲ್ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆशिल तांगेले देशभक्ती गीतेच म्हणून का म्हण आशिला सो वय 1 घंटा देशभक्ती गीतेची कार्यक्रम दिला देशभक्ती गीतेक म्हण दाखय ओके जहाँ डान डान पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा ओ भारत देश है मेरा ओ भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा ओ भारत देश है मेरा ओ भारत देश है मेरा जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती यहाँ धरती हो जहाँ ऋषि मुनि के भगत तम खरे छंदस त्या पद जपते हरि नाम की माला हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला बाला जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा हो भारत देश है मेरा हो भारत देश है मेरा छंदस पद थोडे चुकले आमकां दोग जाणां काही म्हणजे सडन सांगतना चिके चुकता इट्स ओके तशीच मेगा आमी आतां वॉयस ऑफ GSB ह्या विशयार आमी निमगो वयता हाची तुमगेलो अनुभव कशी म्हणून वॉयस ऑफ GSBचे कसो अनुभव तुमकां थंय वत्तर जाल्ले वॉयस ऑफ GSB तांगेलें ऑडिशन आशिल्लें मागीर रात्री भितर तांणी कॉल करून सांगलें सिलेक्ट जाल्ला म्हणून तांगेले मस्त राउंड्स आशिल्ले भावगीते राउंड जानपदा राउंड फिल्म सॉंग्साचे राउंड रेट्रो राउंड मागीर मस्त राउंड आशिल्ले ताजे नंतर हांव फायनल सिलेक्ट जालें त्या पुराय राउंड्स पास जावन मस्त जन येयली काही कलाविद मस्त जन येयले साधारण कितले 300 जन पार्टिसिपेंट्स आशिल्ले तांणी शॉर्ट लिस्ट करून 45 सिलेक्ट केला मागीर राउंड बाय राउंड तांणी एलिमिनेशन आशिल्लें एलिमिनेट करताची लास्ट फायनल 7 जन सिलेक्ट केलेले वय मागीर फायनल हरिद्वार आशिल्लें स्वाम्याले पुण्यतिथी आराधना टायमार थंय फायनल हरिद्वार आशिल्लें ताची फायनल सिलेक्ट जालें म्हणटान मस्त खूश जालें एक स्वाम्याले रावचून परफॉर्म करचें स्वाम्याले आतां देखून मोमेंटो घेवचे म्हणटा त्या केन्ना खंयची वर्सां ते 2017 सीझन 1 वॉइस ऑफ GSB सीझन 1 फर्स्ट सीझन ते मागीर स्वाम्यांक गेले द्रपद म्हणचे आशिल्ले की स्वाम्यांक गेले द्रपद म्हणचे आशिल्ले ते मस्त जन आशिल्ले हरिद्वारांत मागीर स्वाम्यांनी ची प्राइज दिवची आशिल्ले खुशी जाले स्टेजार वचून ते एक भाग्य मेळटा मस्त खुशी जाले तशीच वॉइस ऑफ उडपीन ते तुम्ही त्याने मांडून हाडल स्पर्धेत भाग घेतला तेजे अनुभव कसो म्हण सांगीत की हां तांगेले ऑडिशन फर्स्ट आशिल्ले उडपान तुची मागीर नेक्स्ट तांगेले स्टुडिओ राउंड आशिल्ले ताजे नंतर फायनल तांणी लाईव्ह केलेलें लाईव्ह म्हणल्यार ऑडियन्स आले खंयचे ऑलरेडी शूट केलेलें न्ही लाईव्ह आशिल्लें सो थंय वॉइस ऑफ GSB हांव रनर अप जावन आशिल्लें थंय तेजे अनुभव म्हळ्यार खुशी जाता ना खुशी जाता कसं ताका तुका ट्रॉफी नी मेळ्ळा की वय ताका ट्रॉफी मेळ्ळा
ट्रॉफी आणि कॅश प्राइज आशिल्ले त्याची सांगल्यावर म्हाका आत्ताय तशीची ट्रॉफी एक असला खुशीची ओन्ली कॅश कॅश दिना जाल्यार कॅश दिना जाल्यार आवडना म्हाका त्या ट्रॉफी मेळटा ताका मेमोरेबल ना म्हळ्यार हे शोकेसान दवरतना डेली पळयतना आमकां खुशी जाता या म्हाका मेळ्ळा ट्रॉफी हांव आनी लायक कोर पद म्हणका लायक शिकू का मुखार सुका म्हण एक नमनाचे उत्साह येता आमकां न्हय तशी आतां दुसरी गायक आसाचे आमगेले म्हळ्यार सिंगर्सांक मस्त जन सिंगर्स आसाचे आतां लता मंगेशकर जावं श्रेया घोषाल जावं आमगेले कन्नडान तो एस जानकी जावं तुमकां खंयचे गायकी मस्त इश्ट म्हाका हिंदी बॉलिवूड म्हळ्यार लता मंगेशकर हांणी मस्त इश्ट तांगेले पद म्हळ्यार म्हाका इश्ट खंयचे पद म्हण दाखोवीत कित्यान गेले लता मंगेशकर हांणी गायन केलेलें नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज है पहचान है घर याद रहे हो चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे तशीच मेघा आता तुम्ही पद म्हणलें बारी छंद पद आहे बाई आता तुम्ही 7 भाषेर पद म्हणटाची मल्याळम तेलुगू मराठी तुळू कोंकणी हिंदी कन्नड अशी 7 भाषेर पद म्हणटाल तुम्ही आता विंगड खंयची भाषेर पद म्हणचे इश्ट पावताची हांव तेलुगू एक पद म्हणटा सागर संगमम फिल्माचे SP बालसुब्रमण्यम हांणी गायन केलेलं पद वेदम अणु अणुननादम ना पंच प्राणाल नाट्य विनोदम नालो रेगे निन्नो हंसानंदी रागाले वेदम वेदम अणु अणुननादम सागर संगम में ఒక యోగం జీవితమే చిరనర్తనమాయే పదములు తామే పెదవ్రులు కాగా గుండియలై అందియలై వ్రోగా వేదం అణు अणुननादम तेलुगू मल्याळम पद म्हणटाना तेजे शब्द आणि तेजे अर्थ त्या पुरो गोत्तसून आमी म्हणका जाता न्ही जाल्यार चुके जावचे न्ही काही म्हणटाना आमी न्ही वय प्रोनाउन्सिएशन आनी पुरो करेक्ट आसूंका जाता आतां तुमगेले स्वरताल म्हळाले म्युझिक क्लास तुम्ही सूर केला त्या म्युझिक क्लासान आतां चेडूं कितली जन आसा तुमगेले ओट्टू हा मी गेल्या 35 ला आसाची स्टुडंट्स लायक घरकडे डेली इवनिंग हांव क्लासेस कंडक्ट करता मागीर विकेंड्स हांव ऑनलायन गोवा केरळा बेंगलोर मैसूर ते देखून पुरो आसाची स्टुडंट्स आसाची ह्या संगीत क्लास सूर करून कितली काळ जाली तुमी हांव 2017 सूर केलेला संगीत क्लास आता कोविड टाइमार ऑनलाइन क्लासेस आणि स्टार्ट केला ना कोविड टाइमार ऑनलाइन क्लास काढला स्टार्ट केला ना आता विशारदा परीक्षा म्हणून तुम्ही तवळ सांगले हांव दिल्ला तशी विदुषी म्हणून तुम्ही आता ऑलरेडी जाल्ल्याची विदुषी मेघा पळय ते विशारदा परीक्षा कोरका जाल्यार ते पास कोरका जाल्यार कसं पुरा तुम्ही शिकू का तू विशारदा कशी म्हणणारी बडा केला लायक 4 लायना पद आता आम्ही 2 घंटे कोण म्हणका तशी बडा खयाला 4 लायना आमगेले मनोधर्म एक राग घेऊन त्या पद बडा खयाल म्हण असता ब्रिज भाषेर असता त्या आम्ही घेऊन 1 घंटो 1.5 घंटो आलापत आणि तांच ते ऑर्डर आसा म्हणजे त्याचे प्रकार म्हणजे मागीर विशारद एग्जाम कशें म्हणा आमकां थियरी एज वेल एज प्रॅक्टिकल एग्जाम आशिल्ले थियरी एग्जाम त्याचे पुराय भीमसेन जोशी हांगेले पुराय
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ मागीर म्युझिका ಬಗ್ಗೆ पुरे रागा ಬಗ್ಗೆ पुरे बरोवचें आशिल्लें ताजे नंतर प्रॅक्टिकल एग्जाम कशें म्हणल्यार विशारदा फर्स्ट आमकां 2 दीस आसता आशिल्ले प्रॅक्टिकल एग्जाम आशिल्ले म्हळ्यार फर्स्ट डे मंच प्रदर्शन म्हणून आसता त्या मंच प्रदर्शन म्हणून आमी फर्स्ट ते हिंदुस्तानी क्लासिकल परफॉर्म करका एग्जामिनर्स बसून आसता आमगेले इद्राक तांगेले इद्राक आमी हिंदुस्तानी क्लासिकल परफॉर्म करका हाफ एन आवर टायम दिताचे आमकां तशें तांणी मार्क्स दिताचे तांगेले इद्रा आमी म्हणका ताजे नेक्स्ट डे तांणी निमगेलेले आशिल्ले आमी म्हण दाखोवका तशें आशिल्लें म्हणजे कितले दिसाचे एग्जाम ते 2 दिवस प्रॅक्टिकल 2 दिवस या विशारदा तुम्ही परीक्षा दिवका जाल्यार कितली वर्साचे एक अभ्यासाचे गती असते का ताका 10-12 वर्स जावका जाता म्हळ्यार तुमगेले गुरून सांगली नंतर तुम्ही ह्या विशारदा एग्जाम दिवका जाता गुरून बैसाका आमकां एग्जामा लायक गुरूक कळटा आमी तयार आसात की ना की म्हणून तांणी सांगिल्ल्या टायमार आमी एग्जाम दिवका मागीर त्या विशारदा एग्जामा वेळार तुम्ही एक दिसा कितली वेळ ताई प्रॅक्टिस करका जाता 4 hours मिनिमम करूका जाता 4 hours ना तशी आता विदुषी मेघा पै जल्लेशी तुम्ही तशी हांव म्हणलें तावळी 7 भाशेर तुम्ही पद म्हणटाची म्हणून तेलुगू म्हणले तुम्ही कोंकणी म्हणले कन्नड जाल्ले हिंदी जाल्ले आमगेले देशभक्ती गीत जाल्ले आता मी तुळुनाडांत आसाची तुळू पद खंयचे म्हणून दाखवीत की खंयचे जाता खंयचे पद तुळू विंगड खंयचे म्हणत की ओके ಮುಸುಕುದೇತದ ಮೂಡೈ ದೇವೆರುದಿತದ ಬರ್ಪೆರ ಮುಸುಕುದೇತದ ಮೂಡೈ ದೇವೆರುದಿತದ ಬರ್ಪೆರ ಲೋಕೋನೆ ಮೈ ಮೋರೆ ಕಳೆದ ಮೆಲ್ಲನ ಪುಂಡು ಏಚರ ಮುಸುಕುದೇತದ ಮೂಡೈ देवेरुदितद बरपेर संगीत क्लास सुरू केला म्हणल्यार आता कितली वर्साचे प्रायेची चेडू एके बालमनश तुमगेलेगे शिकचे येताची मिगेला सांदकून सीनियर सिटीजन्स तर आसाची स्टुडंट्स 4 वर्साचे एक चेल्ली येता सानी म्हळ्यार होडी म्हळ्यार 63 इयर्साचे एक माई आता 4 वर्साचे चेडवांक शिकयतना कशी शिकोवका जाता तुवें तांकां वाजूक बरोवचें आनी कसं न्ही ना बरोवन दिवचें तांकां मागीर ऑडियो रेकॉर्ड करून पेटयता हांव तांकां क्लास जाले कुडले सो तांणी आयकूनच प्रोनाउन्सिएशन शिकताची म्हळ्यार साने चेडवां शिकयतना कष्ट म्हणून दिसता की ना कष्ट म्हणून दिसना लायक मिगेला येवचे स्टुडंट्स बुद्दवंत आसाची तशें म्हाका वय हांव लकी म्हळ्यार म्हाका मस्त एक एफर्ट घालका म्हणना तशें पुरे जण लायक म्हणटात आनी सान चेडो शिकयतना तेन्ना एक थोडे थोडे तप्पू म्हणल्यार एक कान्ना आयकुच्या खुशी जाता आमकां तप्पू जाल्यार व्हडना म्हण नवे तशें दिसता नवे आतां मागीर मालगड मनशां आयलीची आतां तूं तांणी म्हणलें तप्पू जाल्यार ते सम करून सांगतना आनी तांकां कोंपन येता की कशी ना ना तांकां कोपेना लायक हांव कोणाकय तप्पू जाल म्हणून बिश्टाचावानी वचची ना एक टीचर काय नावे तू उलयतना कळटाच म्हाका तू कोणा बिश्टाय ना म्हणून लायक हांव बिश्टे ना चंद कोण सांगता मागीर तांणी म्हणटाच म्हाका कसं न्ही चूक आसला सांग मेगा आमगेल प्राय पळो नाका तूं आमगेल गुरू तूं आमगेला पशी होडीची म्युझिक फिल्डान तूं तशें तूं कसं न्ही चूक आसला सांग आमी होड्डू म्हण तूं बैसू नाका म्हणटा तशें ना सो तू बिश्टे ना जाल्यार न्ही हांवें तुगेले क्लासा येवची लायक म्हणून प्रयत्न करीत ना शिक्षक खंयचे जे वयाचे आपले एज लिमिट म्हणून काय ना वय वय आता सन्न चेडू म्हणलं तुवें आता 4 वर्सां चेडूक तू फर्स्ट डे त्या चेडू तुगेले 4 वर्सां येताना सरण्णे तशें कसले की खुशी खुशीनी क्लासा येवन अटेंड करता ಕೆಲವು ಜನ ಖುಷಿ ಖುಷಿ राहिलेची अम्मान लागगी बसशे नाका तू असा हांव एकली बसत म्हणालेची तशी तितली जोर आसाची म्हळ्यार तितली इंटरेस्ट आसा मगे स्टुडंट सांग पुरे इंटरेस्ट आसा तशी मागीर क्लास जाता आसतना कसले पोखरी करचे तशें कसले आसा की असं म्हळ्यार लागगी बशिल्ले तोंड पळोवन हासचे एकल्यान रॉंग म्हणून आनी एकल्यान हासचे मात सपोर्ट आसा एकल्यान म्हणून येनातला आनी एकली म्हाका शिदोकून सांगून दिता त्या पुराय
मागीर आतां तुगेले घरकडे क्लास करतास म्हणली तुवें घरकडे आतां तुगेले एक शोकेसान तो मस्त ट्रॉफी आनी आसच्या पुरो त्या पळोवन चेडवांक मना कशी दिसता कसं जाल्यार सांगता की वय फर्स्ट डे मिगेले ट्रॉफी पळोवन एक स्टुडंटान घरा वचून म्हाका तसले ट्रॉफी जाय म्हूण कळरी हंगे मिगे लागीं म्हळाल ती येवन म्हाका तसले ट्रॉफी जाव का म्हळें चंद कोण शिकून कॉम्पिटिशनांनी गेला तुका मेळटा आयकून प्रॅक्टीस करी म्हळें मागीर न्यू इयराक आमी एक दवरता चेडवांक कुशे खातीर कॉम्पिटिशन्स दवरचे तांकां ट्रॉफी हाडला तेन्ना पुराय चेडवान पार्टिसिपेट करून बारीक खुशी तांकां ट्रॉफी पळोवन तू दिल्ली वे हांव दिल्ली तशी त्यांनी पार्टिसिपेट केलें खातीर तू तांकां ट्रॉफी दिली तशी बारीक खुशी मागीर आतां नवरात्री चवथी तशी पुरो आसता न्हू तेन्ना तांकां एक असले पद म्हूण कसले शिकयत की तू कशी वय मिगेल यूट्यूब चॅनल आसा तांतू नवरात्रीक लास्ट इयर नवरात्रीक हांव तांगेले करान पुरे पद एक ग्रुप सॉंग करून व्हिडिओ काडून अपलोड केले आतां तुका सुमार कडेनी संघ संस्थेनी वेगळे वेगळे कडेनी स्पर्धेंत तूं अनेक बहुमान मेळ्ळेले आसा तेजे एक थोडे पिक्चर्स पळोवया की थोडे उडगास करून घे तूं केन्ना कई मेळ्ळाल्या कशी मेळ्ळाल्या म्हणून तेजे उडगास करून घेवया जायना हे आतां दाखयत आसा पळय वय फर्स्ट फोटो त्या कन्नड संस्कृती इलाख्याच्या चिगुरू कार्यक्रम म्हणून आशिल्ले तेन्ना म्हाका दिल्ले तांणी सेकंड फोटो हांगा मटदकणी महामाया देवस्थानांत कार्यक्रम दिल्लेला थर्ड तिन्नीच्या झेंकार रागतरंग म्हणून तांगेले संस्थे आशिल्ले तेन्ना आतां इनॉग्रेशन टायम मागीर चारीचे वेंकटरमण देवस्थानाला हिंदू युवा सेना वय सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे तेन मुरलीधर कामत तांगेलो त्या फर्स्ट फोटो घरकडे शोकेस तितलेच न्हू ट्रॉफी स्टार्टिंग आरी स्टार्टिंग आतां के चड जाला की म्हणून तांकां मस्त सानी दिसतास तू मागीर ताचे सकलचे निट्टेन परफॉर्म केलेला हांव मागीर नेक्स्ट कंची म्हळ्यार तांची मगे फर्स्ट कॉन्सर्ट कर्नाटक क्लासिकल कचेरी तेन्ना दोन्ही क्लास कचेरी दिल्लेला NITK स्पीक मेके म्हणून थंय मागीर चारीचे कुद्रोळी देवस्थानांत शिवरात्री आनी नवरात्री टायमार तेन्ना कुद्रोळी गोकर्णाथेश्वर देवस्थानांत थंय दिल्लेले मागीर त्या कटपाडीन तू म्हाका तांणी फिल्म एक्टर्स ते सन्मान करतले कन्नडा फिल्म एक्टर्स ते म्हाका सन्मान केलेले तांणी परफॉर्म केलेला मागीर गुरु किरण वय थर्ड तिन्नीचे तांणी गुरु किरण ते ओशन परला म्हाका तांगेलो पद म्हणून आशिल्ले सो तेन्ना काडलेले खंयचे पद म्हळ्यार उडगास की ज्योतेयली म्हणलेले एक पाटी म्हण दाखय पळया ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಹರುಷವ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು ಓ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂದು ನೀ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು मुखारचे मी पळोवया खंयचे म्हणून फर्स्ट फोटो टाउन हॉलांत संस्कृती संभ्रम म्हणून आशिल्ले त्या परफॉर्म केलेला सेकंड JCI तांगेला कॉम्पिटिशन त्या दिस फायनल्स कडेरी थर्ड आमी केला सेकंड कचेरी कर्नाटिक क्लासिकल सेकंड कचेरी कृष्ण गाना सुद्धा मी गेले सरालेची स्कूल तांणी अरेंज केलेला ऑर्गनायज केलेला प्रोग्राम फर्स्ट त्याची ट्रॉफी ओटू घरकडा नेक्स्ट कंचे डान्स कॉम्पिटिशन सिंगिंग पुरे ओटू आशिल्ले तांतू बिग बाजारांत चेडवां खातीर बिग बाजारांत ते तिन्नीचे धारवाडांत दिल्लेले परफॉर्मन्स स्वाम्याले दुर्वे फर्स्ट उडपा कृष्ण मठांत सेकंड उडपी कृष्ण मठान प्रोग्राम आशिल्ले राजांगणांत ते कार्यक्रम दिल्लो तो ते कार्यक्रम दिल्लो मागीर रागतरंगा संस्थेन म्हाका सन्मान केलेलो कॉम्पिटिशन प्राइजेस मेळ्ळेलाक
यादाची बेळतंगडींत हिंदुस्थानी क्लासिकल आजा पेट आणि म्हळ्यार सुरवेक वतन आलोचन केलेल्या खुर्चीर बसल्या बसल्यार कशी पेट घाल्ल्यार कशी कशी दिसता प्रमाण तू कसं ते सपन लेखेल ते जल्ल्या म्हळ्यार तू कष्ट पावून ते पद म्हणाल ते त्या जल्ल्या या फर्स्ट फोटो हांगाच्या धर्मस्थळ लक्षदीपोत्सवा वेळारीच्या तशी मागीर दुसरे कडेचे मंगळूर बंटवाळ लास्ट गणपती मठ मंगळूर 50 वर्षाचे कार्यक्रम आयोजन केलेले वय मागीर मागीर त्या हांगा सत्यनारायण पूजा वेंकटरमण देवस्थाना लागीं जालेला कडेर गोकर्ण मठा कार्यक्रम दिला फर्स्ट पणंबूर बिचोत्सव ता परफॉर्मन्स मागीर रफीक खान सर तांगेल स्टुडिओन तू विश्व कोंकणी संमेलनाक विश्व कोंकणी संमेलना पद सांगितलं म्हणजे त्या ग्रुप जावन सांगचे आशिल्लें वय वसंती आर नायक हांनी कंपोज केलें त्या पद मागीर त्याचे मस्त सान असताना फोटो वय मुरलीधर मामा ಒಟ್ಟು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ परफॉर्म केलेले ऑर्केस्ट्रा या पळयतना आता उडगास येता ना कशी कशी आशिल्ल्या म्हणून वय वय मागीर या वॉइस ऑफ जीएसबी फायनल्स काही हरिद्वारान तो स्वाम्यांगल हाता दोन मोमेंटो घेवचे ना या पैरी रिसेंट जालेला वसंत मास म्हणून डॉक्टर मोहन पै हांनी हे केलेला जीएसबी सेवा संघटांनी आयोजन केलेले हिंदुस्थानी क्लासिकल आता येदुलते पुरा आम्ही फोटोस नी तुगेल पळयल्या कितले बहुमान मेळ्ळा पुरे कळ्ळे आमकां मेघा आता मुखारचे आता भविष्यान तुमचे प्रोग्रामांनी तू बुक करून घेतला की एके आमगेल कर्नाटका मात्र न्ही विंगड राज्यांत वचून आनी तू कार्यक्रम दिता की कशी वय म्हळ्यार परा रिसेंट जावन एप्रिल 17 ताक चेन्नईन तू चेन्नई काशीमठ आमी गेले कॉन्सर्ट आसा मागीर ताजे नंतर मुंबईन तू हिंदुस्थानी क्लासिकलाचे कॉन्सर्ट आसा मागीर विदेशांत तू खंयचे कार्यक्रम दिलेले आसा की ना दिवका म्हूण आसा तशी न्ही आता म्हळ्यार ऑनलायन ऑनलायनार दिला दुबईन तू राणी अब्बाक्का मंडळी तांणी हे केलेला तेन्ना लॉकडाऊन टायमार वय तांणी ऑनलायन नातला थंय वचून दिवचे का अवकाश तशी लॉकडाऊन टायमार तांणी मेघा बारी खुशी जाल्ले विदुशी मेघा पयलोट म्हाका कितली वेळ उलोवचें मेळ्ळालें मस्त पुरो पद आयकल चंद आतां आमगेल राज्यांत मात्र न्ही विंगड राज्यांत दुसरे कडेन प्रोग्राम दिवचे वरी जावं तशीची विदेशांत वचून तूं प्रोग्राम दिवन तांची जनांगेल्या खुशी वाडोवका तुवें आमगेल हांगा विश्व कोंकणी केंद्रा येवन येद्दुळटाय आमगेल संगात संवाद केलेल्याक तुका देव बरें करूं नमस्कार देव बरें